15 वर्सां जावन गेल्ली वाहनां स्क्रॅपात काडपाची गोंय सरकारान घोषणा केल्या। राज्यात सुमार 1.9 लाख गाडयो स्क्रॅप जावपाच्या मार्गार आसा। इतल्यो गाडयो चलणुकेंतल्यान बंद जाल्यो जाल्यार तांच्या ड्रायव्हरांचे कितें? समाज वावुरपी तारा केरकारान सरकाराक प्रश्न केला। सरकारान सगळ्यो 15 वर्सांच्यो ज्यो गाडयो आहा ते स्क्रॅप करपाची जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट पासून ऑर्डर येयली, सरकारान आपल्यो सुद्दां गाडयो खंय थोड्यो स्क्रॅपाक दवरल्यो खंय आनी ड्रायव्हरांक सांगला खंय त्यो गाडयो अजिबात हात लावप ना। खंय जर एक्सिडेंट बी जालो जाल्यार आपूण ताका जबाबदार आसचो ना। आनी हेका लागून सगळे सद्या थोडे ड्रायव्हर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट म्हण, PWD म्हण आनी बाकीचे अशे हितून ते लोक गाडी म्युनिसिपालिटी म्हण तेंच्यांनी गाडयो थंय दवरल्या आनी ते ओगी बसतात थंय। तेंचे थोडे लोकांचे म्हणणे अशें आसा गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो जेन्ना 15 वर्सांचे वयर आसा जाल्यार कदंबा तुमी आजुनूय चलयता, कदंबा रस्त्यार बंद पडटा, तांकां 15 वर्सां लागना काय कितें अशेंय तेंचें म्हणणें आसा। दुसरें 2005 पासून तांकां पेन्शन आसा ते मेळपाचें बंद आसा, म्हणजे 5 मागीर कोण लागल्या पळय तांकां पेन्शन मेळना आनी हेज्या पयलींचे लोक आसा तांकां पेन्शनाचो कितें आदर आसा। आतां सरकारान एक सांगला ज्यो गाडयो आमी स्क्रॅप काडला त्या ड्रायव्हरांक तेंच्यांनी सांगला तुमी ऑलिंपियन रिटायरमेंट घेया, तुमी रिटायरमेंट घेया आनी तुमी घरा वचा। मागीर सरकार म्हणटा आपूण प्रायवेट गाडयो हाडटा आनी प्रायवेट गाडयो हाडून आमी ते चलयता म्हणून। आनी ह्यो प्रायवेट गाडयो कोणाच्यो? तेंच्याच ऑफिसरांच्यो, मिनिस्टरांच्यो, सोयऱ्यांची बिऱ्यांची कोणाची तरी गाडी गरज आसा म्हणून तेंच्यांनी लॉनार गाडी काडप आनी ती थंय गाडी घालप आनी त्या रितीनी ते आतां सरकार आपलेच खाते आपल्या फॅमिलीक लागून आपल्या हितून चलोवपाचें काम केलां। पण जे थोडे ड्रायव्हरांचें अशें म्हणणें आहा म्हाका 4 वर्सां म्हाका 10 वर्सां आसा जाल्यार आपूण ऑलिंपियन रिटायरमेंट घेवन म्हज्या भुरग्यांक आपूण करतलो कितें तेजें अशें। आनी आपणें जें लॉन काडलां तें कोण फारीक करतलो? फाल्यां कितें तरी आपूण रिटायरमेंट जातकूच आपल्याक कितें मेळटलें तें दवरलें जाल्यार आपलें रीण फारीक जातलें आनी आपूण खातलो कितें? पेन्शन तर बंद, सगळ्या वाटेन आमकां हें बंद आसा। तेन्ना तेंची मागणी आसा स्क्रॅप करता जाल्यार तुमी नव्यो गाडयो घेया न्हू, गाडयो घेया ते टेम्पररी प्रायवेट गाडयो घेवन तुमी चलयता। आतां पळया तुमी लायटीच्या गाडयेक खांब्यार वयर लायटी आसा, ते रिक्षाचेर बी लायटी वयर शिडी लावन ती रिपेरींग जातले, ते व्हडल्या ट्रकाचेर ते मशीन दवरून तशेंच ते लायटीचेर सगळें काम करून ते इतल्या वयर लायटी आसा ते रिपेर जाता। आनी त्या गाडयांक जर 15 वर्सां जाल्या तांकां भितर दवरल्या जाल्यार ते नवे गाडये घेया न्ही। असल्या कामांक तर गरजूच आसा। स्क्रॅप म्हणून तुमी ड्रायव्हरांचेय स्क्रॅप करता। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।